दीस ब्रेस्तार जानेराची 2 तारीख 2025. पयलें वाचप जुआन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 2 ओळ 22 तावन 28 पर्यंत. मोगाच्यानो, फटकिरो म्हळ्यार कोण? जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखनातलोसो फटकिरो. तोसो तो क्रिस्ता विरोधी, बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो. पुताक इन्कार करतलो, बापाकी इन्कार करता. पुताक वळखून घेतल्याक बापी मेळटा. जें कितें सुरवेर थावन तुमी आयकलां तें तुमचें सवें सांबाळून व्हरा. सुरवेर थावन तुमी आयकल्लें सगळें तुमचें सवें जिवें आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें जियेतल्यात. ताणें आमकां बसयलां तें हेंच सासणीक जिवीत. तुमकां फसयतल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां. तुमी ताचे थावन घेतिल्ली माखणी तुमचें सवें आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. ताची माखणीच तुमकां सर्व संगती विशयान शिकयता. ती माखणी खरी, ती फटकिरी न्हय. तर तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणें क्रिस्ता सवें जियेया. ल्हान भुरग्यांनो, आतां ताचे सवें तुमी जियोंक जाय. तवळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे थावन आमी लजेन पयस सरच्या बदलाक पातयणेन ताका लागीं सरतले. हांव देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणात जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हणून तुमकां कळीत आसूंक जाय. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 98 1 2 तावन 3 AB 3 CD तावन 4. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्या थंय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवास्यांनो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आदिमागा परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयल्लो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 1 ओळ 19 तावन 28 पर्यंत. कोण तूं म्हणून विचारूंक सुदेवानी जेरुसलेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडलेल्या वेळार जुआवन दिल्ली साक्ष ही. हांव क्रिस्त न्ही म्हूण ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर? एलिया म्हणून ताणें ताका सवाल केलें. न्ही म्हणालो तो. ताणें परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्ही. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हणून आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयांत तूं कितें म्हणटाय? जुआव तांकां इसाया प्रवादाच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हणून अरण्यांत बोब मारतल्याचो ताळो हांव.
धाडलेल्यामध्ये थोडे फारिजेवांचे पंगडांत आशिल्ले. ताणें जुआंवक अशें सवाल केलें, तूं क्रिस्त न्ही म्हणटाय, अशें तर तूं स्नान दिताय? जुआंवन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकान, पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. तो म्हजे उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वाण्याचो कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. हें बेतानियांत योर्दानाचे पेले तडीर जुआंव स्नान दिवन आशिल्ले कडेन घडलें. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू देवाची शेळी आनी जुआंव बाप्तिस्त देवाचे शेळयेचो ताळो. जुआंव उक्त्यान सांगता, तांचे मदें जेजू वर्तो, जेजू प्रवादी, जेजू क्रिस्त, जेजू देवाची शेळी. ताचे मोचे काडूंक आपूण फावो न्ही. तो वर्तो आनी ताचे मुखार आपूण ना फावो. जुआंव बाप्तिस्ताचे हें जिणें धोरण आमकां सर्वांक उंचले क्रिस्ती मेल फांगत पाळूंक आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी करण्यांनी. एक देवशास्त्रीच्या चिंतपा प्रकार ह्या संवसारांत 2 ड्रामा आसात. पयलो एगो ड्रामा आनी दुसरो थेयो ड्रामा. थेयो ड्रामा देवाचो नाटक, एगो ड्रामा म्हजो स्वार्थ फायद्याक करचो नाटक. जुआंव बाप्तिस्त हांगासर आमकां थेयो ड्रामाचो पात्र करता. ताच्या जिवितांत देवाचें नांव सदां सदैव, देवाची खुशी सदां भागी आनी देवाचें राज सदां मुखारून वता. देखून तो सोम्या फुडें ताची वाट लोकांक दाखोवंक आयिल्लो. ताणें दिवचें पवित्र स्नान उदकान दिवचें. देवाचे शेळये कुशीन बोट चोकून आपल्या शिसांक सोम्या सरशीं धाडचें. हो एगो ड्रामा न्ही, भगार थेयो ड्रामाक साक्स.